2:23 आमकां कॉल येयले पणजे आमचे कंट्रोल रुमाच्यान ते स्क्रॅप यार्डाक उजो पेटलो. इमिजिएटली आमची वास्को फायर स्टेशनाची गाडी टर्नआउट जाली. टर्नआउट जाल्या उपरांत कळ्ळें की इट वॉज अ मेजर. सो इमिजिएटली दुसरी गाडी आमी टर्नआउट केली. तसो इमिजिएटली आमी पावलो एज अ इन्चार्ज ऑफ वास्को फायर स्टेशन. पावले उपरांत कळ्ळें इट वॉज अ मेजर आनी रोखडेच आमी सगळे रिइन्फोर्समेंट आमी फोंडा फायर स्टेशन, मडगांव फायर स्टेशन आनी पणजी फायर स्टेशन, वेर्ना फायर स्टेशनाची गाडी आपयली. इवन शिपयार्डाची आपयली, MPT फायर स्टेशनाची आपयली. सगळ्यांनी आमकां हेल्प केलो आनी लास्टाक आमचो सिनियर सुपरवायझर, आमचो असिस्टंट डिविजनल ऑफिसर आमचो श्रीपाद गांव सर येयलो. तेणेनूय सुपरवायज केले आनी मागीर अंडर कंट्रोल केलो आमी. अंडर कंट्रोल केल्या उपरांत आतां आमी JCB बी आपयला आनी कंट्रोल जालो कंप्लीट. स्क्रॅप यार्ड आमी बालयलो. तेज्या उपरांत तेज्या एडजस्टंट आहा कमीत कमी 15-20 स्क्रॅप यार्ड आसा. तो आमी फुली टोटली सेव केल्लो आसा. एकूच स्क्रॅप यार्ड सारको कंप्लीट जळलो आसा आनी आमी वाचयलो. आनी तशेंच 19 नोव्हेंबराकूय एक स्क्रॅप यार्डाक दुसरे स्क्रॅप यार्ड उजो पेटलेलो. तेन्नाय आमी सगळे स्टेशनाची गाडी आपयल्ली आनी असोच मेजर फायर आसलो. तो व्हडलो आसलो जर. कॉज ऑफ फायर कितें आसलें सर? कॉज ऑफ फायर इज नॉट नोन. ते म्हणटा कोणी लायला आसतलो. इलेक्ट्रिकल बोर्ड बीन तेंचे कांय नासले पॅनल बीन. ते उजो लागला कसो लागला तेय सांगिना.